एवरीवन वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? आम्ही सगळी बरी आसा. टाइम झालो 11 आता ब्लॉग स्टार्ट करता. ओके, सकाळी मातशे बारीक बारीक शॉपिंग बी आसलेले ते केले. आणि तुमकां खबर आयज आसा क्रिसमस पार्टी आमच्या कॉलनी, तो स्टॉल घालता मोमोज. सो सकाळी न्ही हांवें बेगिना बेगिनांनी चिकन स्टफिंग करून दवरले. ती आत्तां येयली. सो तिका दिला हांवें पनीर ग्रेट करपाक. पनीर हांव चड करतलें, चिकन थोडशेंच केला कित्याक तशे लोक न्ही पनीर म्हणजे वेज खावपाक सोदतात. सो म्हटलें वेज पनीर चड करया. सो थंय जाल्लें आसा. आणि आयज ब्रेकफास्टला काय ना, टोस्ट केलेले आई, टोस्ट खाल्ले. सो आता नाशण्याची केला, एक ग्लास पिवया म्हटलें. ताकेच तुमकां सांगता न्ही आपण इतलें हांवें न्ही चिकन हें केला स्टफ सावकास तो न्हिदला इशवीक. हें पळय, हें आसा चिकन. फक्त ताका मीठ घालपाक जाय आनी सोया सॉस घालपाक जाय. सो तें न्ही हें मातशें थंड जावंक जाय, मागीर मीठ आनी सोया सॉस घालूंक जाय, नाजाल्यार उदक सुट्टा. सो आतां करतलें हांव पनीर. तें मागीर रोखडें जातलें, मागीर स्टफ करतलें आमी. पळयता पीठ सपोज चड कमी जालें जाल्यार आनी पीठ घालयतलें हांव. न्ही गे, पीठ आसा. ओके चला, हांव न्ही बेगिना बेगिना करून घेता, मागीर मेळटा. सो हांगासर न्ही हांव थोडें थोडें चिकन म्हणजे स्टफींग घालून न्ही ताका मीठ आनी सोया सॉस घालता. कित्याक खबरा येदे वेळ आयदनां तें मीठ मागीर कळचें ना. सो आतां न्ही आमी स्टफींग करता कित्याक खूब आहा न्ही तें, ताका लागून. तो हें आसा आमचें. सबको हाय बोलो, हाय बोलो. ते चिडू येयला आयज, घरा बसून बेजारता खंय ते चिडू येयला. सो आतां न्ही आमी बेगिना बेगिना स्टफींग करता. मागीर पळयता इफ पीठ बीन कमी जाल्यार आनीक पीठ आमी घालयतले. सो दोळ आतां मेळटा तुमकां. ओके, सो पनीर चिकन जालें आमचें सगळें. आतां पनीर खूब आसा. सो म्हटलें मी सगळीं जेवंक बसलें हांगासर. जेवण आयज काय ना, बिर्याणी हाडलेलें. सो हें पळय चिकन बिर्याणी. सो कोण आनी करत बसतलो. ओके, सो जेयता आनी थोडेशें उरलां तें काम करता, मागीर मेळटा तुमकां. चला, टायम जालो 5:30. आईची कंबर दुखता का तो आत्तां उठलो. आई म्हटलं मातशें बस म्हटलें. जालें थोडेशें उरलां, दाखयता तुमकां. शिव सगळें घेवन गेलो, सिलिंडर बीन गॅस सगळें घेवन गेला, टेबल बीन ती सगळें घेवन गेला तो. आकाशू येयल्लो आसा. चिकन न्ही हांवें थोडेंच केलां. हें आसा चिकन मोमोज इतले. आनी इतलें स्टफींग उरलां पनीर. हें सगळें पनीर अजून चालू आसा. आनी हें थोडें शिव सगळें थंय रेडी करतलो. म्हाका सारकें हांगच्यान न्ही 7 थंय पावूंक जाय. 7 स्टार्ट ते, पण 7 अशें कोण लोक येना, मागीर येता ताका लागून. सो ओके, मेळटा तुमकां मागीर. सो 7 जाली. कांयच आयज सारकें शूट करूंक ना, गडबड गडबड. आनी इशू आयज एंड टायमारूच कितें कितें करपाक लागलो. सो वयता आतां हांव. 7 जाली. ओके, पळोवया कशें अरेंजमेंट केला शिवनाथान. आनी हो ड्रेस घातला हांवें, रेड आनी व्हायट न्ही, क्रिसमस थीम. शिव म्हणपालो हेंच घाल म्हणपालो. ओके चला. आनी दीस टायम न्ही खूब गडबड, कित्याक 2 वर्साचो गॅप न्ही. सो मातशें हाल्लें करपाक ताका लागून. सो आजून न्ही कोण येवंक ना. सो हें आसा म्हाजें स्टॉल. शिव रावला हांगा मोमोज घेवन. उदीक घाल, उदीक घाल. अशें बरें ना, चड नाका उदक. दाखय. पुरो 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 पुरो. सो अशें आसा. दाखयता तुमकां. मागीर दाखोवंक मेळचें ना कित्याक खबरा मागीर न्ही खूब लोक येतले ताका लागून. सो हांगासर न्ही सगळें रेट बीट भरून दवरला. सो अशें आसा. उदीक आनी भरूं हाड म्हाका पिवपा एक. सो हें आसा म्हाजें. इट्स ओके ओके. ते एक बॉक्सांनी सगळें काडून दवर न्ही. सो हांगासर न्ही थोडेशें न्ही हांवें शेजवान सॉस न्ही पॅक करून दवरला, मागीर न्ही गडबड जाता ताका लागून. तशें ना, तें चिकन सकयल पनीर सकयल दवर, चिकन वयर दवर. चिकन हांगा दवर, हांगा दवर. सो उदीक दवरला हांवें तापोवपाक. टायम लागतलो की आयदन मोमोजचे आयदन मातशें व्हडलें आहा म्हाजें, अशें पडटलें आं. ओके चला, पळोवया कशें कितें जाता तें. माझा एक फोटो काढ. दवरला हांवें स्टीम करपाक. 3-4 जाण येवन गेली. हांवें म्हटलें मातशें गरम करता, म्हटलें मातशें राव म्हटलें. सो ऑलमोस्ट सगळें जालेलें आसा.
म्हाका न्ही हांगा बसोंक काय मेळना कित्याक हांव बसलें न्ही कोण दिसचें ना कोण ना म्हणटलें मागीर काय चड शूट करना कित्याक बिजी येता गिरायक येता हांगासर न्हू ना येता सो चालू आसा बरें रिस्पॉन्स न्हू ना रिस्पॉन्स बरो आहा पुरो जालें चिकन ऑलमोस्ट संपपाक पावला पनीर तुवा हांगासर पळय स्नेहा सामकें हॉट दिसता थँक्यू Very tasty, momos. स्नेहा आमचे रेग्युलर कस्टमर I am enjoying it, and you all are missing it. हय तुम्ही सगळं मिस करता Bye bye. ओके हांगाचो पाय कोण पळयला हाय हाय नमस्कार रोहित रुबिना जायू रोहित म्हणटा ब्लिंकिट ना घालया खंय थंय ऑर्डर करतले मागीर मोमो कशें आहा बाबू बरो मरे बड्डे बॉय जालो बड्डे बॉय टेस्टी आहा थँक्यू आं थँक्यू घरा आसा भयणी आसा ताका पोटान दुखता एसिड जाला सो आयली आमी घरा वय हे पळय रुबिना खाना खाया रुबिना खाले रुबिना म्हटलें तूं रावू नाका तूं जेव म्हटलें कित्याक 11 सोंपा येयली बिर्याणी अच्छा वो बावर्ची उनका अच्छा रहता है बावर्ची का और स्पाइसी नहीं है खाया ना पेट भर के मोमोज बहुत अच्छा था अच्छे से स्टीम करो थोड़ा सा स्टीम करके खाओ अच्छे घर पे बनाया है तो थोडेशे म्हणजे मोमोज उरले चिकन काबार झाले पनीरचे थोडे उरले की पनीर हांवें चड केल्ले सो रुबिना थोडे घालून दिला पनीर स्टीम करून खा म्हटले ओके हय सो आमी आतां चिकन बिर्याणी हाडला कित्याक निरश्का रोहित सगळे आसा न्ही म्हटले बिर्याणी खावया म्हटलें चिकन बिर्याणी सो जालें बरे भशेन ओके लॉस ना प्रॉफिटान आसा टेन्शन ना सो रुबिना बीन गेले 11 जाली न्ही सो आतां हांव आनी निरश्का बसला निरश्का पुरो खा म्हटलें चड फाल्यां न्यू इयर फाल्यां पोट भरून येवपाचें निरश्का सावकाश जेव सो रोहीत आनी शिव म्हाका सकयल गेला दिसता न्ही म्हटलें जेवया म्हटलें हांगा आमकां प्लेट धुवपाक त्रास जाता कोण धुवत रावता असले हांवें हाडून दवरला बरें पडटा असले खरेंच ओके जेता ओके मागीर व्लॉग एंड घेता ओके चला रोहित जालें आमची न्यू इयर पार्टी फाल्यां आनी काय ना आयज पोट भरून खावपाचें न्हिदपाचें जालें आमची न्यू इयर पार्टी कशी आहा बिर्याणी टेस्टी आनी करना बावरची आनी आसा खाली करूंक जाय आनी दवर नाका हय ते निश्का आसता निश्का बरें हाडा दवरला बरें आवडलें निश्का आवडलें ओके ना बावरची बिर्याणी परवरी तांचे बरें आसता हेचे मसालो लायट तिखट ना स्पायसी अजिबात स्पायसी ना बरें आहा सो आतां न्ही हांव व्लॉग एंड घेता सामकें कितें सांगू तुमकां इतलें टायर्ड जालें पांय सामकें दुखपा लागले सारके थंय आनी 3-3.5 वर्सां उबें रावलें न्ही ताका लागून इतलें म्हाका पांय दुखता सांगू सो कितें जावं जालें बरे भशेन ओके बरे भशेन जालें आनी कितलो म्हणजे प्रॉफीट जाला लॉस ना प्रॉफिटान आसा
तर तुमकां सांगता हांव आतां माझ्या एट प्रेझेंट हातीन आसा 11,000 रुपया. ओके 11,000 रुपीज म्हाज्या हातीन आसा. तातूंतले न्ही हांव 4,000 मायनस करता. कित्याक सगळें सामान हाडलेलें आनी ते बायलेक हांवें थोडेशें दिलें. तेजे कितें चार्जीस आहा पळय ताका दिला हांवें. मागीर सगळें सामान बी हाडलेलें. मातशें पनीर मातशें चड एक्सपेन्सीव तुमकां खबर आहा. सो पनीर चिकन सगळें भाजी मागीर जे कितें ते चार्जीस ताका दिले ते सगळें करून न्ही 4,000 मायनस करात आनी कितलें उरला ते म्हाका प्रॉफीट कळ्ळें तुमकां न्ही. सो बरें आसलेलें. न्ही पयलीं हांवें चडशीं लोक न्ही पनीर मोमोज खावपाक प्रिफर करता चिकना पेक्षा. कळ्ळें न्ही. ताका लागून हांवें चिकन न्ही थोडेच केलेले पनीर चड केलेलें. पूण थोडेशें एक म्हाका दिसता एक 6-7 प्लेट उरलेले म्हाजे ते मी हाडले हांवें घरा कडेन स्टीम करून. ओके थोडे रुबिनान व्हेले आपूण व्हरता म्हणपालें ताका लायक. सो बरें स्टीम करून खालें न्ही बरें लागतें. ओके सो बरें आसलेलें. 2 वर्सांच्या गॅपान हांवें केलें आनी आयचो दीस कशें गेलें हें कळकूच ना. सकाळीं इतलें बिजी मागीर रातचें हें तें या तुमकां सांगपा नाका इतलें बिजी सांगू तुमकां कळकूच ना आयज दीस कसो गेलो तो. पण जालें बरे भशेन. ओके सो आतां नेक्स्ट करतलें हांव नवरात्री करतलें हांव आनी क्रिसमसा दोनूच आसता आमच्या कॉलनी फंक्शन सो तेन्नाच करतलें हांव. ओके सो चला इशूय न्हिदला आनी निनोशकाय बीन जस्ट आत्तां गेले. बाप तुमी एक उतरान हांवें आपयलें तुमी आयली टायम काडून. ओके सो बरी दिसलें. ओके चला हो व्लॉग न्ही हांव हांगाच एंड करता. व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करा शेअर करात आनी चॅनला सबस्क्रायब करात. तो मेळ्ळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय टेक केअर.